Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Ergan Jesu, Paglap Jesu, Maiman Jesu, Paradan Jesu, Pandan Jesu, Sati Jesu. Hallelujah. 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 Baba बहिणींनो, आज तो मी दुखी सेविनेचे नुसालवी आरंभ करता हूँ. आज तो मी जेजूच्या जिवितांतले कष्ट मोरयेन कशें ताका सांगात दिलो आनी मोरी कशी कश्टांत जेजू संगी रावता आनी हर एक कश्ट धैर्यान ती घेता. भाव भयणींनो, आमच्या जिवितांत आमकां सगळ्यांक कश्ट मेळटात आनी आमच्या कश्टांनी आमी दंडळटा आनी ह्या वेळार आमकां बेन दिसता, आकांत येता आनी कितलींशीं जाणां आमच्या ह्या कश्टांत आमी संपूर्ण धैर्य सोडटा आनी देवातान आमी पयस येता. पूण भाव भयणींनो, आज मोरी आमकां शिकयता. आज जावन आमी प्रत्येक रितीन जेजूच्या मोरयेच्या कश्टाचो दुखीचो नियाळ करया. 7 दुखी मोरयेन भोगल्यो, 7 दुखी, एक न्ही, 2 न्ही, 7 दुखी. आनी ह्या वेळार तिणें जेजूच्या कुर्साचो थंयसर कुर्साक तो कुर्साक सांगात दिलो आनी पळय तो दोनी पेस्तां सांगात येतात. दुखे सेबिणीची साल्वी आनी तशीच तिचे पेस्त दुखे सेबिणीचें आनी कुर्साचें पेस्त येवच्या बुधवारा आमी करतले. हांव वयल्या बुधवारा परवा देखून आमी हे दोनी सांगात आचरण करता आसतना भाव भयणींनो, आमी जेजूच्या कुर्साक आमी कान मारूंक तयार जावया. आमकां कुरीस सोम्यान दिल्लें एक देणें आनी मोरयेन तें तिच्या 7 दुखींनी कुर्सांत जेजूक सांगात दिलो आनी त्या देखून आमी सकड ह्या घडये आमचे जिवी जेजूक भेटोवया. भाव भयणींनो, सबार रितीचे कश्ट आमकां आसात. आमी कुरीस वावून आसा जिवितांत. आज आमचे सकड कश्ट जेजू थंय हाडया. मोरये बरी धैर्यान ते सुसोंक आयच्या आराधना वेळार बोब मारया. आमी देवा कडेन विनंती करया. आमकां खंडी जावन आमकां तें सुम्याचें बोळ आसा, त्या देखून धैर्यान आमी सुम्याक कान मारून ह्या उण्या रुपारच्या जेजू कडेन आमी ताचे संगत रावया. जेजू आमचे संगत रावतलो. मोरी जेजू संगत रावली आनी जेजू संगत मोरी आशिल्ली आनी तशेंच ह्या असल्या संगातपणांत कशें जेजूच्या कश्टान मोरये सांगात दिलो तशें आमी एकामेकाच्या कश्टान आमी सांगात दिवया, दिंबेर पडया. मोरयेक आमचे मदें आमी आज बगया, तशेंच जेजूक आमचे मदें ताका आपोवया.
सौम्या आमचो तो इश्ट, आमचो तो मोगाळ उदार इश्ट सौम्या, मनुष्याच्या कष्टाने सांगता रावतलो इश्ट तो या उंड्या रोपार या घडये मुझे सांगता असा आहे. सौम्या जेजू मुझे जीवित या संसारांत एक कुर्साची वाट, तुझ्या कुर्साच्या वाटेर सौम्या तू एक सुरो समकलोय. कितले फावटी तू पडलोय त्या कुर्साच्या वाटेर, तुझ्या हाता पायाक घाई झाले, तुझी गोड सगळी पाप सहली, तुझ्या जिवितांत त्या घडये एक सरपण बगले, कोणूच तुका बुजावण दितले नातले सौम्या. आणि या वेळार जेजू तुका एक सरपण बघता असताना तुझे सांगता एक व्यक्ती मात्र सौम्या तुझे सांगता चलताली पुरत्या मनान, आणि ती जावन आसली तुझी आवय. सौम्या जेजू मुझ्या जिविताच्या कुर्सा वाटेर सौम्या तू आसाय म्हजो इश्ट, तू आसाय म्हजो सोमी. संवसारान म्हाका सगळ्यांनी सांडून घालतना, संवसारान म्हज्या कश्टां दुखांनी हांव एकसुरो जाताना, संवसारान म्हजे कश्ट व्हावंक तांकां नासतना हांव धरणीक शेवटताना सौम्या तू म्हजो इश्ट म्हज्या सांगता आसाय, म्हाका उखलून धरताय, म्हाका सांबाळटाय, म्हजो मोग करताय, म्हाका धैर्य दिताय. सौम्या म्हजो कुरिस्काण घेवन मुखार वचो म्हाका बळ दिताय. जेजू म्हज्या मोगाळ इश्टा हांव तुका म्हाकाच समर्पिता, आराधन करता. तुजी काकूळतो, तुजी बेरमोत, तुजी ती दया हांव नियाळता, हांव तुका आराधन करता. मोगाळ इश्टा जेजू सौम्या, सासातान मोकर तेऱ्या मानतां सायबा तुजो उपकार, सर्पण करता नमस्कार. तू आमचो इश्ट आसना, चिनी जातास काबारी, निर्मे आमी भोगून तुका, रूपाकी सरगारी. तू आमचो इश्ट आसना, चिनी जातास काबारी, निर्मे आमी भोगून तुका, रूपाकी सरगारी. हालेलुया 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 आराधन जेजू मोगाळ जेजू गोंच्या आराधन जेजू आराधन तुका महिमा जेजू मान जेजू तुका जेजू हालेलुया 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 हालेलुया. बाबीनो बसया एक घडी बरो. बाबा बहिणी आमच्या इश्टा जेजू संगी आमी आता कोण आमचो इश्ट? आमचो इश्ट आमच्या गामात सांगात येतलो न्ही. आमचो इश्ट आमचे तन फायदो कितें मेळटा म्हण चिंतलो इश्ट न्ही.
आमचो वो इश्ट आमच्या कश्टांत आमचे सांगता रावलो, आमच्या कश्टांत आमचे सांगता रावसो. आमचे कश्ट आपणाचेर कान गेल्लो तो. बरा दी कुरीस ताच्या कांद्यार बसतना त्या गोरसाची झाडां कितली आसली. सगळ्या मनशाक जे पातकाचे वजन ताच्या कांद्यार आसले. आनी तातूंत बाबा भयणीनो तुमची म्हजी पातकां तरेतलेची पातकां आसली. आमी करचे ते हकमान आमच्या जिवितांत देवाक आमी करचे ते हकमान सक्कड आसले. पण जेजू ते कश्ट बगूंक ना. जेजूक ते जड जावंक ना. ताणें घेतले तो कश्टालो कित्याक आमचो मोग ताका आसलो. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. भाव भयणीनो आमचो मोग ताका आसलो. जेजून आमचो मोग केलो देखून ताणें कुरीस वावयलो. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. जेजून आमचो मोग केलो देखून ताणें आपलो कुरीस वावूंक फाटीं पडयलें ना. त्या कुर्साक ताणें कान मारलो. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. जेजून आमचो मोग केलो देखून आमच्या जिविताचे कुरीस, आमची पिडा, आमचे कश्ट, आमची खनबेजाराय, आमची सलवणी, आमची निराशा, आमचे टेन्शन, आमची पिडा शिडा सक्कड कितें आमचे नश्ट जिविताचे हर एक आमचे जेजून आपणाचेर घेतल्या. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. भाव भयणीनो आज वो जेजू म्हजे सांगाता आसा. बाबा भयणी एक इश्टा भशेन जेजू सांगता पुता तुवें तुजे कश्ट म्हाका समर्पी. आज तुज्या जिविताचे कुरीस कितें आसात तुज्या कुटुंबांत, तुज्या दिसपट्ट्या जिवितांत तूं काम करचे कडेन तुजे जिवीत कितें कुरीस वयताय भियेनाका. म्हजे थंय तूं ये. हांव आसां तुजो इश्ट. तुजे खातीर हांवें कालवारेच्या दोंगरार कुरीस वयला. तुजी पातकां हांवें वयल्यांत. तुज्या जिवितांत तुवें केल्ले वायटाचे झाडां हांवें वयल्या. कित्याक म्हज्या कुर्सा पोंदा तुवें पडोवंक नसो आनी त्या देखून हांवें तो वयलो. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया, हालेलुया. हांवें तुवें त्या कुर्सा पोंदा अडचूंक नसो. तुवें कुर्सा पोंदा कश्ट सोसूंक नसो. त्या कुर्सा वरवीं तुवें दुकां वळोवंक नसो. कित्याक हांवें तुजो मोग केला. हांवें तुजो मोग केला. ह्या कुर्सार तावन हांवें तुजे खातीर रागात वरयलां. तुजी पातकां हांवें धुवन काडच्या खातीर, तुजे कश्ट निवारच्या खातीर, तुजी दुकां पुसच्या खातीर आनी त्या देखून हो कुरीस हांवें मोगान कान मारला. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. त्या देखून भाव भयणीनो आतां आमच्या जिवितांतले कुरीस आमी जेजूक समर्प्या. तुमची जाप आमी तुका समर्पिता. ये सोम्या, आम्ही तुका समर्पित आम्ही येसुया. सोम्या जेजू आमच्या जिवितांत विविध तरांनी आयिल्ले आमचे कश्टांचे कुरीस आम्ही तुका समर्पित आम्ही येसुया. सोम्या जेजू आमच्या कुटुंबाच्या जिवितांत आनी आमच्या वैयक्तीक जिवितांत दैत्यपोटी आमकां मेळिल्ले ते बेजाराचे कुरीस आम्ही तुका समर्पित आम्ही येसुया. सोम्या जेजू दिसपडते आमच्या जिवितांत रात आनी दीस आमकां आमी ओंचे पिडे शिडेचे विविध मनच्या ह्या पिडेचे कुरीस आम्ही तुका समर्पित आम्ही येसुया. सोम्या जेजू ह्या संवसारांत आमकां जिखोवंक मन आसा तरी पूण वयल्या वयर फाटल्यान एका फाटल्यान एक आमचे सलवणेचे कुरीस आम्ही तुका समर्पित आम्ही येसुया. सोम्या जेजू आमच्या जिवितांत इतलो बरवसो दवरून आमी जियेतां तरी आमकां परत्यान सोलवणी मेळटना परत्यान आमी निर्फळ जातना आमकां बगचे ते निराशेचे कुरीस आम्ही तुका समर्पित आम्ही येसुया. सोम्या जेजू ह्या जिवितांत आमी वोद्दाडता जियोंक आनी थोडी बोटी कितलें जोडल्यार पावना गर्सो कर्स चलना
कष्टावेर कष्ट आणि म्हज्या घरांत जावचे ते हांवें व्हांवचे ते रिणाचे कुरीस आमी तुका समर्पितां येसुम्या सोम्या जिजू हांव इतल्या बऱ्यान सरल्या रे पेल्यात हांव इश्टांत हांव पातयेल्यांत हांव ह्या हेरां दुस्मानांत हांव म्हाका वयल्या वयर मेळचे ते अनितीचे कुरीस आमी तुका समर्पितां येसुम्या सोम्या जिजू म्हज्या जिवितांत हांव एक बरें कुटुंबाचें जिवीत जियेचें म्हण आशेत हांव तरी जायते फावटी आमच्या कुटुंबांत असती घुसपड आमच्या कुटुंबांतले ते समस्ये आमच्या कुटुंबांतलो राग द्वेश हाचे वरवीं हांवें भोगचे ते कुटुंबा जिविताचे खुरीस आमी तुका समर्पितां येसुम्या सोम्या जेजू हांवें की म्हज्या जिवितांत हांवें हांव कारण न्ही तरी विविध रितीन कश्ट दगदुणी हेरांत हांव येता सूख करिना आसतना हांवें भोगचे विविध नमुनेचे कश्टा दगदुणीचे खुरीस आमी तुका समर्पितां येसुम्या सोम्या जेजू ह्या संवसारी जिवितांत तुवें आमकां इतलो सांगात दिलाय तुका तरी पूण कालवारीच्या दोंगरार तुका एकसूरपण भोगले बरी आमी कश्ट येतना हांव थोडी बिडी सलवतना सक्कड म्हाका सोन घालतना कोणी म्हाका नासले सांगात दिनातल्या वेळार बेजारान हांव एक भोगचे ते एकसूरपणाचे कुरीस आमी तुका समर्पितां येसुम्या सोम्या जेजू हांवें बरें करचें म्हूण चिंतचें हेरांक पूण हांवें बरें करतना म्हाका येवची ती टिका आनी तरी अपराध म्हजेर मांडचे न्हय आसले आमी खरे तितले पोडखिरे अपराध आमी तुका समर्पितां येसुम्या सोम्या जेजू म्हज्या जिवितांत हांवें बरें जेजू करून प्रार्थना केल्या रे म्हज्या जिवितांत म्हज्या परत्यान परते नेमचे आर्थीक संकश्टाचे खुरीस आमी तुका समर्पितां येसुम्या सोम्या जेजू म्हज्या जिवितांत हांव सगळ्यांक रे प्रामाणीकपण सोलोवन प्रयत्न करतना हेरांनी म्हाका करचो मोस अन्याय घात आनी असल्या रितीन म्हाका मेळचे ते घाताचे मोसाचे कुरीस आमी तुका समर्पितां येसुम्या सोम्या जेजू जिवीत बरें कर जे जाय तरी परत्यान हेरांनी म्हजी अलक्षा करतना हांवें कितलें ताचें बरें केलें रे हांव म्हजे म्हाका मेळचे ते अलक्षाचे कुरीस आमी तुका समर्पितां येसुम्या सोम्या जेजू ह्या दिसांनी आधुनीक रितीन प्रत्येक तरान ह्या दिसांनी ह्या मोबायलांनी आधुनीक म्हज्या कुटुंबांत म्हणजे वैयक्तीक जिवितांत जे वत्तडा वयर वत्तडाचे कुरीस आमी तुका समर्पितां येसुम्या सोम्या जेजू आमच्या कुटुंबांत वैयक्तीक जिवितांत बेसाच्या जिवनांत आमी भोगचे एकामेकांनी भोगचे अविश्वासपणाचे कुरीस आमी तुका समर्पितां येसुम्या सोम्या जेजू आमचे पैकी जायते जाणां आमकां प्राय जातना 60 वर्सां उतरतना आमचे हात पाय अस्कत जातना पिडा आमकां येता आसतना आमी कोणाक नाका जातना प्राय जातना जड जातना आमकां भोगतना आमी भोगचे ते उतर प्रायाचे कुरीस आमी तुका समर्पितां येसुम्या सोम्या जेजू आमची कुडी तर आमकां भलायकी आसा तरी पूण आमची ती भितर आसा जायते रितीची वायट संगती आशा स्वार्थ मोसर हागी पोटार दबून असले अस्कत कयो आमातुराय अनिस्काळपण व्यभिचार असते जायत्या रितीचे वायट खोटेपणाचे कुरीस आमी तुका समर्पितां येसुम्या भावा भयणीनो हे कुरीस आमी सक्कट जेजूक समर्पण दिया आनी त्या जेजू ते आमची ती जिविताची हाळवाय भोगया जेजू म्हणलें हांव आसा म्हजे सरशें या आनी तो जेजू आमकां आतां हाळवाय दिता आमचे कश्टांचे कुरीस सक्कट आतां आमी जेजूक समर्पिया ನಿನ್ನಂಥ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನಂಥ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ ಏಸಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಯಾರಿಲ್ಲಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಯಾರಿಲ್ಲಯ್ಯ ನಿನ್ನಂಥ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ
ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ. ಕಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ದುಃಖಗಳಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗಾಗಿರುವವರು, ರೋಗದಲ್ಲಿ ಸಂಕಟದಲ್ಲಿ ಫಲವ ಕೊಡುವವರು. ಕಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ದುಃಖಗಳಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಗಿರುವವರು, ರೋಗದಲ್ಲಿ ಸಂಕಟದಲ್ಲಿ ಬಲವ ಕೊಡುವವರು. ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ನೀಗಿಸುವವನು ನೀನೇ యేసయ్య, ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ನೀಗಿಸುವವನು ನೀನೇ యేసయ్య. ಸೋಲುಗಳಲ್ಲಿ ಜಯವನ್ನು ಕೊಡುವ ನೀನಯ್ಯ, ಸೋಲುಗಳಲ್ಲಿ ಜಯವನ್ನು ಕೊಡುವ ನೀನಯ್ಯ. యేసయ్య యేసయ్య ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. యేసయ్య యేసయ్య ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ. యేసయ్య యేసయ్య ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. యేసయ్య యేసయ్య ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. యేసయ్య యేసయ్య ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. యేసయ్య యేసయ్య ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 इकडे बरोबर रावया. देवाची उतर आतां आयकोंक वेता हांव. जिविताच्या कुरीस आमी आमच्या जिवितांत येता आसतना कशें वावोवचें. मोरयेच्या जिवितांत आरांबरस कुरीस आयलो तिका. कितें चिंतलें तिणें आपल्या पुता झिजू थंय. आशिल्लो बाळो कातान देता आसतना एका वाटेन आनी एका वाटेन तिच्या जिवितांत कुरीस तयार आशिल्लो. संतोष एका वाटेन आनी एका वाटेन दूख. एका वाटेन देवाचें देणें आनी एका वाटेन कुर्साचें येणें. कशी काण घेतली ती. घडी बोर आमी हेंस उतारनियाण करया. देवाची कृपा आमी मागया. भाव भयणीनो, आमचे कश्ट जेजूक भेटोवया. आमकां मस्त कुरीस आसा जिवितांत. आमी समस्त जाणां आमचे पैकी आमचें जिवीत बरें जाय जें म्हूण आमी चिंतल्लें. आमी सबार संगती जिवितांत आशिल्ल्या सबार स्वप्नां आमी बांदिल्लीं. आमचे कुटुंब अशेंच जाय जें म्हूण आमी चिंतल्लें. आमच्या भुरग्यांचो फुडार फाल्यान रितीन जायते म्हूण आमी चिंतल्लो. आमकां देव बरी भलायकी दितलो आनी त्या देखून हांवें घरांत तशें करचें म्हूण चिंतल्लें. पूण म्हज्या जिवितांत मस्त फावटी चिंतलें फट जालां. हांवें चिंतलीं स्वप्नां कोसळ्ळ्यांत. म्हज्या जिवितांत दुखूच म्हाका मेळ्ळां. बेजारूच म्हाका, निराशच म्हाका. कितलें हांवें प्रयत्न केले ताचे भायर येवंकूच कस जाता.
मागे आमी सुम्या कडेन तें उतार आतां ह्या घडये आमच्या काळजांत येवं दी. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय असो. लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका ये सौम्या. तवळ सिम्यान तांकां आशिर्वाद दिलो आनी ताचे आवयक मोरयेक ताणें म्हळें, पळय, देवान ह्या बाळकाक मनशांनी तिरस्कार करचो एक गुर्तो कसो नेमला आनी एक दूख एक दारीचे थालवरी बरी तुजें काळीज पापसितेली. हो बाळक इस्रायलान सबारांक पडोवंक आनी सबारांक उठोवंक कारण जातलो. हे वरवीं सबारांच्या अंतस्करणांतली गुटाची चिंतना भायर पडटली. देवाचें उतर ये वाखाणी तुका क्रिस्ता. एक घडी बोर बसया. भाव भयणीनो, हे उतार आमी एक घडी बोर नियाळ करया. खंयची आवय, खंयचो तो बापय जल्म दिल्ल्या आपल्या भुरग्याच्या विशयान बरें चिंतिना. खंयची ती 9 म्हयन्या एका भुरग्याक आवयली ती आवय आपल्या भुरग्या विशयान बरें आशेना, खंडितवणी आशेता. म्हजो भुरगो बरो जायचे, म्हजें भुरगें बरें जायचें, बऱ्या वाटे पावचें, जिवितांत ताणें बरें जायचें, जोडीचें. हर एक आवय बापायची आशा. तुमी हांगा तरांतली खंडितवणी आशेल्या तुमच्या भुरग्यांक तें. पूण बाबा भयणीनो, चिंत्या मोरयेची परिस्थिती. तुम्ही उडास करा तुमच्या भुरग्याक काडून तुम्ही पवित्र स्नान दिसा तुम्ही देव तेंपलाक आयलो दीस उडास करा. भुरग्यां तुमी काणून आयिल्ल्यात हांवें मस्तपटी हांव अरयेक वोल लायता आसतना पळयता भुरग्याक काणयोन आवय बापूय येतात, तांचे सांगता पिल्या जोडची पदर मोदर नेतात, कुटुंबाची आजो आजी येतात आनी उरली तोडी येतात. वोल लायतना सगळ्यांच्या तोंडार हांसो आसतात. कितलो संतोश तांच्या तोंडार. भुरग्याक पडोवन भुरग्याक चिड दितात, मूड दितात, ताका हुमो दितात भुरगीं, आनी तो एक संतोष उदाहरण जाता दिगरचेतना तो संतोष. आनी असल्या संतोशान आयिल्ली मोरी आनी जुजे ती तांच्या बाळकाक घेवन देवाळाक आयिल्ली आनी त्या भुरग्या जेजूक त्यास तुमी आवयनी कशें तुमच्या भुरग्याक तेंपलाक येतना इगर्जेक येतना भुरग्याक हाडिल्लें त्याच संतोशान ती आयिल्ली. आनी थंयसर येतना थंयसर सिम्या वाचलो, थंयसर प्रवादी याजक, आनी तो ह्या भुरग्याक हातांत काडून घेता आनी ह्या भुरग्याक हातांत काडून घेवन भविश्या मोरयेर आनी जुजेन चिंतलें जायसय हो भुरगो मुखार अशें जातलो, बरो जातलो, कितें बरीं उतरां सांगतात म्हूण चिंतलें. पूण तांकां आयकूंक मेळ्ळें दुसऱ्यांच. ताणें आशिर्वाद दिलो आनी म्हळें, पळय, देवान ह्या बाळका मनशांनी तिरस्कार करचो गुर्तो कसो नेमला. पळय कशें जाता पळया, ह्या बाळका तिरस्कार करतले. हो बाळक नाका जातलो सगळ्यांक. ह्या बाळकाक सक्कड पयस करतले. हें उतरां आयकतना कशें भोगता मोरयेक. म्हज्या पुता तिरस्कार करतात तर म्हज्या जिवितांत कितले कश्ट जातात म्हाका. म्हज्या भुरग्याक कश्ट येतना त्या आवयन पळयचें. म्हज्या भुरग्यान कश्टांचें पळयचें आवयन. कितल्योश्यो आवयो आपले भुरगे तरणाटे भुरगे मरतना पोंडा कडेन रडतात. पुता तुवें म्हाका पळयचें आसलें, आज म्हज्या दोळ्या मुखार मेलोय गे पुता, म्हज्या दोळ्या मुखार मेलोय गे पुता. तूं कशें सोंसचें पुता म्हजें कश्ट हांवें. सांग पुता सांग.
हांवें म्हज्या दोळ्यांनी कितलेशे मरना म्हळ्यार हें पळयलां. तरणाट्या पुताक घेवन आवयो रडतात. आनी ह्या म्हळ्यार मोर ही स्वाभावीक रितीन थंयसर आपल्या पुता संतोशान घेवन गेल्या आनी थंयसर आयको मेळटा तिका कश्ट, कुरीस, तालवार आनी परत मुंदारून म्हणटा देवाचे उतर एक दूख एका दारीचेर तालवारी बरी तुजें काळीज पापसितलें, तुजेंय काळीज पापसतलें, पुताक तिरस्कार करतले आनी तालवार तुजें काळीज पापशितली. भाव भयणीनो, काळीज म्हळ्यार मोग तें मोग असो गुर्तू म्हणजे एक आवयच्या मोगाळ काळजाक परत परत तोपतले, गाय करतले, कश्टा वयर कश्ट आसतले. चिंत्या मोरयेची दूख कसली दावी ह्या देखून आमी दुखी साहेबिणेचे पेस्त करता, दुखी साहेबिणेचो नियाळ करता, पवित्र सभा त्याच खातीर करता. मोरयेन एका आवयन जेजू खातीर सोंसले कश्ट तिजे ताचे सांगता रावल्ल्यो त्यो कश्टांच्यो घडयो खंयच्या घडी त्या बेतलेमाच्या गोरवाच्या गोट्यान कसल्या कावणेर तावून कालवरीच्या दोंगरा पर्यंत मोरी आपल्या पुता सांगता रावता, कश्ट भोगूनच रावता, पुताक मेळची तिरस्कार पळोवनूच रावता, पुताक मेळची ती शिक्षा पळोवन रावता. घायल्ल्या आपल्या पुताक ती पळयता आनी आपलो प्राण करच्या पुताक ती सकलां कुर्सा म्हणून तावन पळयता. हे मोरयेचें जिवीत, हे मोरयेचें जिवीत. भाव भयणीनो, कितें संदेश म्हाका आनी तुका आसा? कितें संदेश म्हाका आनी तुका आसा जिवितांत? भाव भयणीनो, आमी मस्त जाणां सडावत आमी सरयेकली, आमी जिवितांत आमी सुखूचो आमी सपनेता, आमच्या जिवितांत बरेंच मेळटलें म्हण आशेता, आमकां भलायकीच मेळटली म्हण आशेता, आमच्या कुटुंबाचेर मस्त आशिर्वादच पडटली म्हण आशेता. आमी जिवितांत मस्त जाणां ह्याच तरेची स्वप्नां आमी देखता. पूण जेजूचें जिवीत आनी मोरयेचें जिवीत आमकां जिविताची वास्तविकता दाखोवन दिता, रियालिटी ऑफ लायफ. भाव भयणी, जिवीत म्हळ्यार सूख बरें तें सुखाचें न्ही. म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत हर एकल्याक आमकां कश्ट आसात, हर एकल्याक आमकां कुरीस वोंक आसात. भाव भयणीनो, आमकां जिवितांत तिरस्कार मेळटा, आमच्याच मनशांत तिरस्कार मेळटा, आमच्याच मनशांत आमकां सुसूंक मेळटा, आमच्या जिवितांत दैत्य सलवणी येता. जेजूक मेळिल्ले बरी आमकां दारीची तालवार काळीज पापशिता, आमची कूड मात्र न्ही, आमचें काळीज बेसान जाता, हें आमकां सक्कट सोसूंक जाता. देखून मोरी माय आज आमकां प्रत्येक तरान उडास करता आनी जेजू आमकां उडास करता. कुरीस वावून कालवरीच्या दोंगरा पर्यंत कुर्सार उमकळोवन आमचे खातीर जीव दिल्लो जेजू आमकां उडास करता. म्हजो पाटलाव करच्या पुता दुवे, म्हजें जिवीत आनी तुजें जिवीत विंगड न्ही, तें एकच. हांवें कसो म्हज्या जिवितांत तो कालवरीच्या दोंगरार कुरीस वावयला, त्या कुर्सार म्हजे हात किळावंक दिल्यात, त्या कुर्सार तावन म्हज्या रगत हांवें व्हाळयलां, त्या कुर्सार 3 घंटे काडलां. जर दूख हांवें भोगल्या आनी त्या कुर्सार तावन म्हजो प्राण हांवें म्हज्या बापाक उपसून दिला, तशें पुता दुवे तुज्या जिवितांत हेंच तुका राखोन आसा उडास दवरूं. तुज्या जिवितांत तुवें कुरीस होवंक आसा, जावं पुरो कितें मेळ्ळलो तो कुरीस तुका किडे आसतले तुज्या जिवितांत, ते किडे तुज्या कुडींत आनी आत्म्यांत रोमतले आनी तुका घाई करतले, तुजेय रगात वाळटले, तुज्या दोळ्यांतल्या दुकां वाळटलीं, तुकाय कश्ट मेळटले, कुटुंबांत कश्ट मेळटले जावं पुरो, ह्या तुज्या जिवितांत एक खंय तुका कश्ट मेळटले जावं पुरो. पूण भाव भयणी, निराश जायनाका, धैर्यान राव. कित्याक हांवें कुरीस वयला, तुवें कुरीस वोवंक जाय. आनी मोरी मागीर तेच संदेश दिता, पुता तुवें हांवें म्हज्या जिवितांत म्हज्या पुता खातीर हांवें इतले कश्ट सोंसल्यात,
वयल्या वयर कुरीस येताना दुका वयर दुखीत थालवार म्हजी काळीत बापस येताना हांव रडल्या पूण हांव तिरासनेन रावल्या बाबार्थान दंडळोंक ना, हांव पयस वचोंक ना देवा तावन, बाबार्थ सांडूंक ना, देवाक पुरपुरोंक ना. सक्कड हांवें मोगान घेतलें, म्हज्या काळजांत जगोवन दवरलें. हर एक संगती म्हज्या काळजांत हांवें जगोवन दवरल्यो. हर एक संगती हांव देवाच्या कशे प्रकार चिंतलें. हांवें सण सोडलें ना, जिवीत म्हणल्यार हांवें सण सोडलें ना. हांव झुजलीं, खुर्सामयांत रावून जेजूस म्हज्या पुता सांगता गेलीं आनी म्हज्या जिवितांत हांव जैते वंदलीं. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. भाव भयणीनो, आमकां त्याच रितीन आज खंडी जावन जेजू आमकां बळ दिता. आज आमी सक्कड ह्या घडये आमी आमचे कश्ट जेजूक भेटोवया. भावा भयणीनो, आमच्या कश्टांनी आमी जेजू सरची वचत मोरये सरची वचत. आज आमची सक्कड ह्या घडये आमी थोडो वेळ आमचें जिवीत जेजूक आमी समर्पण दिवया. आमचे कश्ट जेजूक समर्पण दिवया. तुमच्या जिवितांत येदोळ म्हणसर तुमच्या ल्हानपणांतून आज म्हणसर तुमी भोगले कश्ट, आतां तुमी भोगनाशे कश्ट, आतां तुमी भोगनाशी तुमची पिडा शिडा आनी तुमचे बेजाराय, तुमचे एकसरपण, तुमच्या घरांतले समस्ये, घरांतले आर्थीक समस्ये, तुमच्या फुडारा विशयांतली चिंतना, एका रितीन तुमकां भोगचें भितरल्या भितर भोगचें तें फाल्यां कितें जायत म्हणून भोगचो आकांत, हें सगळें जेजूक आमी भेटोवन दिवया. जेजू कडेन आमी वेताना जेजू आमचे कश्ट चालू करता. मोरी जेजू कडेन गेल्ली, जेजू सांगता रावली. तिच्या कश्टांत ती कितेंच जेजूतान पयस जाली ना. तिणें तिच्या जिवितांत जेजू तिका कश्टांक कश्ट असो बाळोक म्हूण तिणें तिका आयको मेळ्ळें तरी ह्या बाळकातून इतले कश्ट मेळटले म्हळ्यार ह्या बाळका तिणें पयस करूंक ना. कित्याक जल्मलो इपुता, म्हज्या जिवितांत कित्याक जल्मलो इपुता, हे कश्ट म्हाका जाय आसले की तुजे तावन हांव एक आवयतां म्हणजे सोसीचे गे पुता हे कश्ट. तूं म्हाका जल्म नातले जाल्यार बरें आसलें पुता म्हण त्या आवयन म्हणोंक ना. त्या आवयन स्विकार केलें धैर्यान. आमी म्हणया सोम्या, आमकांय दे, आमकांय कश्ट येतना मागोवंक शिकय, आमकां बेजार येतना मागोवंक शिकय, एकसरपण भोगतना मागोवंक शिकय, आमचे कुरीस वोवंक शिकय. धैर्य दी, आमी तुजे सरशी येता. आमी खंडे जावन तुजे तां पयस व्हरचें ना. आमी मागण्यार दिमेर तुजे सरचें पडटलें हांव सोम्या. आमच्या कश्टांनी तुज्या पांय तडी आमी येतले हांव. आमच्या पिडे शिड्या वेळार तुजे सरशीन येतले हांव. आमचे एकसुरपणान तुजे सरशी येतले हांव. तुजे कडेन आमचे कश्ट सांगतले हांव. तुजे कडेन आमची काळीज उगडतले हांव. तुज्या पांयां आमचे कुटाम समर्पितले हांव. जेजू सोम्या, आमकां ह्या घडये आमच्या कश्टांचे घडये मोरये बरी आमकांय मागोवंक शिकय. जेजू बरी आमकां मागोवंक शिकय. सोम्या, आमचें जिवीत तुका समर्पिता हांव. म्हज्या सोमिया, म्हज्या धनिया, म्हाका तूं मागोवंक शिकय. म्हज्या सोमिया, म्हज्या धनिया, म्हाका तूं मागोवंक शिकय. सोमिया मागोवंक शिकय. सोमिया मागोवंक शिकय. सोमिया मागोवंक शिकय. सोमिया मागोवंक शिकय. जिनिये निराश जाताना, रितें पणतें भोगताना, सोमिया मागोवंक शिकय. कधी दुकान बुडताना, दुबाव म्हाका दोस्ताना, सोमिया मागोवंक शिकय. राग म्हाका येताना, धैर्य मुझे सुकताना, सोमिया मागोवंक शिकय. सुखी दाडती भोगताना, विश्वास तो दंडळताना, सोमिया मागोवंक शिकय. सोमिया मागोवंक शिकय. सोमिया मागोवंक
소미야 마공시거 소미야 मागोक्षिग कुटुंबात समाधान नसताना मौन आमची कुसकताना सोमिया मागोक्षिग सर्व माका सांडताना एकसुरो हांव जाताना सोमिया मागोक्षिग विज्ञान वारा येताना कष्टात हांव सांपडताना सोमिया मागोक्षिग जिवितान चंचल जाताना कंगाल जावन बसताना सोमिया मागोक्षिग सोमिया मागोक्षिग सोमिया मागोक्षिग सोमिया मागोक्षिग सोमिया मागोक्षिग ताळणेत हांव सांपडताना जिणयेंत अंधकार येताना सोमिया मागोक्षिग अहंकारान हांव भरताना तुका हांव विसरताना सोमिया मागोक्षिग ओडण्याक बले जाताना आशा म्हाका दोस्ताना सोमिया मागोक्षिग पिडेंत हांव पडताना मरणा भिरांत येताना सोमिया मागोक्षिग सोमिया मागोक्षिग सोमिया मागोक्षिग सोमिया मागोक्षिग सोमिया मागोक्षिग मागया या घडये सोम्याकडे सगळ्या पवित्र सभे पासत मागया पवित्र सभेचेर ह्या दिसांनी वयल्या वयर कुरीस येवन आसा पवित्र सभा सोम्याचे हाजीरपण सुगुर्त आज ही पवित्र सभा एका वटेन बावडता दसकत जावन येता पवित्र सभेंत याजक उणे जाल्यात कालची खबर हांवें आयकली वाचली डच पवित्र सभेंत डच हॉलँडान जस्ट डच पवित्र सभेन एक परमाण दिला ह्या मुखार आनी हर एका आयतारा पिरगद आनी मिसां आसचे नात 2 आयतारा एक फावटी मीस आसतले कित्याक म्हळ्यार याजक नात निर्माण करूंक कश्ट जाता सोम्या तुजी पवित्र सभा अस्कत जाल्या संवसारी म्हणजे आशा सडल्यात समर्पीत जिवनाक आज तरणाटे सले आनी चलयो उण्यो जाल्यात सोम्या तुजी सेवा करूंक जिवितांत ते कुरीसोंक मनशांक नाका जाला असली सुखाच्यो वाटो सोदतात सोम्या कुरीस जड जातना आसवोवचें उणें जाल्यार सोम्याच्या पवित्र सभेन मागता हांव जेजू तुज्या लागीं बावार्थ घट कर आमचो कश्ट दग्ध येवन दी सोम्या कितली तुज्या काळार ते आयल्या सोम्या तूं कुरीसोन कालवारीच्या दोंगरा सरलोय तुवें पाटी पळोवंक नाय सोम्या कुरीस काण घेवन तूं गेलोय कालवारीच्या दोंगरा पर्यंत कुरीस नाका म्हणून नाही बगार म्हणे बापा म्हजी कुशी न्ही तुजी कुशी सोम्या
आयच्या पवित्र सभेंत आमच्या गवड्यांनी, आमच्या ह्यासकांनी, आमच्या धार्मिकांनी आनी आमी पवित्र सभेच्या कातोलिकांनी सोम्या कश्टान थीर रावंक आमकां बळ दी. फाटीं पळयन अशें मुखार वचूंक आमकां बळ दी. जिवितांतले कुरीस कान मारूंक आमकां बळ दी सोम्या. आमची पवित्र सभा तुजे हाजेरपण जावन संवसारांत उरोवन दी. सोम्या तुजे तावन तुजे गुण करचे रागात सगळ्या मनशाक वाळूंक जेजू पवित्र सभा घट कर म्हूण तुजे कडेन मागता हांव आनी सगळी पवित्र सभा तुका समर्पिता हांव सोम्या. जेजूच्या नांवान बाबा ही मागणी करता तुका. जेजूच्या नांवान बाबा ही मागणी करता तुका. पिडेस्तां पासत माग्या कितले पिडेचे कुरीस ह्या दिसांनी खंयसर गेल्यार आयको मेळटा कॅन्सर, हार्ट अटॅक, असल्यो किडनी फेलियर असल्यो मारेकार पिडा. कितलींशीं जाणां कॅन्सर पिड्यान वळवळटात. ही पिडा मनशाचें जिवन खाली करता, घर खाली करता. असलो पयसो ट्रिटमेंटाक वता, पिडा येणे पिडाय गुण जायना, जी बी उरना, सगळें देसवाट जाता. कितलेशा मनशां पिड्यान आज मरण पावतात. हार्ट अटॅक आतां आसलो मनीस आसतना एका मनशाच्या जोडीचेर अंदरांची कुटुंबां कंगाल जातात. मनीस घरांतलो मरण वेताना कितें तांची गत, भुरग्या बाळाची गत कितें. किडनी डायलिसीस म्हणून पयशे घाल्या वयर डायलिसिसांतले पयशे पुरा ह्या पेड्याक. सोम्या असल्यो जायत्यो मारेकार पेडा आमचे भोंवतणी आसा सोम्या. ह्या दिसांनी सुखसून ना म्हणले बरी भोगता. एक पिडा पयस वेतना आनी एक पिडा येता. सोम्या सगळे मनशाक तुका भेटोवन दिता हांव. विशेश जावन आमची कुटुंबां, आमची पिरगस, आमची दियेसेजान, आमचे हर एक भाऊ भयणी पिडेत आस्पत्रेंत वळवळतेल्यांक आनी घरांनी वळवळतेल्यांक, पिडा आशिल्ल्या भोंवयतेल्यांक ट्रिटमेंट करून पयशे नातल्ल्यांक आनी पिडा गुण जायनासतना थोड्यांक सोम्या वळवळतेल्यांक, साकरी करूंक कोणी नासतना वळवळतेल्यांक सोम्या ह्या पिडेचे कुरीस जड कुरीस होवन तांकां सोम्या आमकां थोडी फाटी पळोवंक जायना तांचे कश्ट. सोम्या हे पिडेचे कुरीस तुका आमी समर्पिता हांव जेजू. ह्या पिडेस्तांक जसो बळ दी, धैर्य दी जेजू. तांचे संगत राव जेजू. आमी तांकां समर्पिता हांव. आमकां बळ दी. आमी कोणाचे पिडेचे कुरीस आसात एक सिरेनाच्या सिमां परी आमच्या घरांत असल्या, आमच्या शेजारांत असल्या पिडेस्तांक आमी इल्लोसो सांगात दिवन जेजू तांचे कुरीस सिरेनाच्या सिमां परी हाळू करचें बरें मन आमकां दी जेजू. आमी तुजे लागीं मागता. राख आमकां, तो राख आमकां सोम्या. राख आमकां, तो राख आमकां सोम्या. हर एक दीस, हर एक घडी तूं आमचे संगी रावन. राख आमकां, तूं राख आमकां सोम्या. विविध तरांच्या कश्टांक सांपडल्यांक भेटोवन दिवया. कितलेशे जाणांच्या घरांनी रिणाचो बरो माथ्यार आसा. थोड्यांचें घर येलाम, थोड्यांचें वाहन येलाम जाता, थोड्यांचें भांगार येलाम जाता. कश्टांक रीण काडलां, रीण फारीक करूंक जायना. इणे थोड्यांक भुरग्यांचे फीस बांदूंक जायनात. आनी हेरां थोड्यांक कितें घरचो खर्च चलोवंक कश्ट जातात. आनी थोडी आवय बापूय भुरग्यां परगांव धडजेन वत धरतात, लाखा वयर लाख रीण काण घेतात. रीण काण घेवन विजा मेळनासतना वत धाडटात. रीण फारीक करचे कश्ट. सोम्या आमच्या कितलेच्या कश्टांनी असले कश्टां वयर कश्ट येता सोम्या. आज तुका भेटोवन दिता हांव.
कितलीशे घरांनी आज कश्टांनी तांकां खंयची बेसारान पडून तांकां न्हीद ना, समाधान ना, घरांत विराराय जातना झगडें जाता लढाय जाता, थोडी पटीन एक तर मोत विरार जाता. सोम्या कितली मनशां कश्टांत आसात, कितली आमची भाव भयणी कश्टांत आसात, कितली जाणां काम करचे कडेन कश्ट जातात, तांचे जिविताचे कश्ट सांगूंक जायना, ताणें कोणा कडेन सांगचें म्हण कळना. सोम्या असल्या वजन आपण दाती अडचत, रिणाचे वजन, कामाचे कडेन कश्टांचे वजन, अनेक रितीन एका घराचे आर्थीक संकश्टाचें वजन. सोम्या आमचे कश्ट तुका भेटून दिता जेजू. आमी जाणा तूं आमचो मेस्त्री, तुवें आमचो कुरीस वयलाय. आमच्या ह्या कश्टांच्या बाबा भयणीक जेजू तुका भेटून दिता, तांच्या कश्टांचे कुरीस वाहूंक जेजू तांकां बळ दी, तांकां राख सोम्या, तांकां तांचे सांगात रावू. दिबोळ देवा सोश्चाकस मुझे संतोष भरीत काळजान. दिबोळ देवा तुझ्या मोगापासून जीव माया मोगा ऐक मुझे मागणे सोम्या देवा. उद्धार काढीस दे मागा आयच्या दिसा. आमी आमचे कश्ट भेटोवया. भाव भयणीनो, आमचे कुरीस कितले जड जावं पुरो. आज ह्या घडये तुमचे बसत मागता हांव, तुमचे तेसा हांव बसत मागता हांव. आमकां जेजू आमचो कुरीस हाळू करता म्हणजे द्रड पातयेन येवंक जाय. एका भयणीन एक टेस्टिमनी हांगासर धाडल्या, आनी भयण म्हणटा हांव म्हज्या दुयेचें मेडिकल सर्टिफिकेट भायल्या कोसोंक मस्त प्रयत्न करनासलें. आनी हे मेडिकल एक्सरे काडटना पयले फुडें एक्सरे काडटा आसतना तें फेल जालें. आनी परत्यान काडटा आसतना एक्सरे काडटा आसतना लांगसांत एक मायल्ड पॅच थंयसर दिसलें. परत्यान रिजेक्ट जाली. निराश जाल्या आमी, कंगाल जाल्या. आनी त्या देखून तुमकां हांवें म्हजें इराद इंटेंशन धाडलें मागूंक. आनी हर एका आयतरा आमी आराधनांत भाग घेतलो. आमी टीव्हीर आराधना आयतरा युट्यूबार आनी आयतरा घालता. आनी ती म्हणटा ह्या आराधनांत तुमी भाग घेतलो. निरंतर भाग घेवन आमी देवाचेर बवट दवरून मेडिकल टेस्टां केल्या. आनी टेस्ट जाता आसतना एक्सरे काडटा आसतना पॅच मायाक जाल्लो. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. भाविनीनो, आमी कश्टांत आसा वसतना आमच्या कश्ट आमचे वजन हाडू करचे सकत जेजू कडेन आसा. आमी ताचे कडेन मागया. ह्या घडये हांगासर एक मंगळूर तावन मेटिल्डा मोंतेरो म्हणून एक भयण आपणाक एक विसा मेळोंक सोम्या मागता. हे तिचे मागणें तुका भेटून दिता जेजू तिजी काकुळटकर विसा मेळ्ळा शिकर. फिलोमिना पेरेरा म्हणली एक भयण लांगसांत इन्फेक्शन जावन आसा, पदमुल्ला हॉस्पिटलांत क्रिटिकल स्टेजीर आसा. सोम्या ह्या भयणीक तुवें आपलो जेजू तुवें तिका गूण करी जेजू मागता. रॉयल मोंतेरो म्हणलो भुरग्यान बरें शिकूंक ताची आवय मागता. सोम्या बऱ्या वाटेन ह्या युवका पावोंक शिकोवंक बरी मोद दी जेजू. बबिता म्हणली भयण आपले पिडा गूण जावच्या खातीर मागता. तिजे मागणें आयक जेजू. एका बाबाचो जागो सोम्या मेरला पदाव आसो, बऱ्या मोलान विकोन वचो तो भाव मागता. घरांत इतले कश्ट आयल्यात, कॅन्सर पिडा आसा, पयशे नात ट्रिटमेंटाक. हो जागो पण इकोन गेलो जाल्यार हे कॅन्सर ट्रिटमेंटाक पयशे जाय. सोम्या आयक तांचे कश्ट ते मागून तांचे मागणें फोव कर जेजू. भयण दुर्तावन लुईस डिसोजा आपली बरी भलायकी मेळोवंक ताका न्हीद पडना सारकी. सोम्या न्हीद पड जे म्हण तो मागता ताचे मागणें आयक.
शोभा म्हणली बहीण कुंदा आपतोन जेजू अरी एका आराधना वेळा पादर म्हजे मागणे तुम्ही दवरा म्हणे प्रत्येक तरां म्हज्या घराचें काम जावंक आनी म्हज्या पुताचें काम बऱ्या तरां चलोवंक आनी आमच्या कुटुंबांत एक बरी सेरीक मेळों म्हागा म्हण ती मागता जेजू बरवशान तुजे लागीं मागता खुपे बदावतोन एक भयण सोम्यान जेजू एकल्याक एक बरी सिरेक म्हणूंक मागता सोम्या तिच्या मागण्याक बरो पुढार दी त्या व्यक्तीक मंगळूर तावन प्रिसिल्ला रॉड्रिगस म्हणली भयणी तिच्या पांयाच्या गांठीची दूख कठीण जावन ती मस्त वळवळटा उडासीची सकती उणी जावन तुमी आयल्या सोम्यान जेजू हे पाटे पांयाच्या गांठीची दुगूण कर आनी उडासीची सकत दी मंगळूर एक भाव पैदा फाटल्या दिसांनी आस्पत्रेंत आसलो आतां डिस्चार्ज जाला पूण मस्तो अस्कत जाला उडासाची सकत गेल्या फाटी येवंक मागता सोम्या ताची पत्नी आपल्या पांयाच्या गांठीची दूख उण जावं मस्त कॉम्प्लिकेशन्स जाता तातूंतले बरें जावंक ती मागता परगांवांत आपल्या भुरग्यांनी आपणाची जतन घेवच्या पासून ती मागोन आसा जेजू आयक तांचे मागणें ताची काकुळट कर एक भयण आपल्या एका भुरग्याक कॅनडा बरें काम मेळोवंक आनी 1 लाख विजा मेळोवंक मागता ह्या आवयचें मागणें आयक जेजू दोगांय भुरग्यांक हें मागलें फावो कर दोगांयची युकेची विजा मेळोवंक मागतात बेगीन बरें काम मेळोवन ह्या दिसा टिकेट जाल्या वचूंक येतलें पूण आतां इंग्लंडची राणी देवान दिल्या ह्या संदर्भाचेर कांय आपणा कामाक भेन प्रॉब्लेम जाता की भिवून आसा जेजू तांचें मागणें आयक आद्यापाडी सुरेश आनी जास्मीन तांकां भुरग्याचे देणे मेळोवंक जेजू लाभोवंक मागणें करनासात जेजू तांची मागणें आयक बचपेची एक भयण BP हाय जावन चड हुशार ना कांगराडे आस्पत्रेंत आसा सोम्या ह्या भयणीक बेगीन बरें कर ती मागतात कुटुंबाची तुजे लागीं आयक जेजू तांचें मागणें एका भयणीची कोर्ट केस सोम्या परवां 17 तारखेर आसा मस्त पाटी पाटी पडता परवां पडी बऱ्या हातान इत्याद दयशें कर जेजू आशिर्वाद घाल मंगळूर सुजीत म्हणून तरणाटो सोम्या ताका डेंग्यू दान आस्पत्रेंत आसा वळवळटा मस्त बेगीन बरो कर जेजू ताका आनी बेगीन आस्पत्रेंत डिस्चार्ज दयशें कर एक भयण आपलो पूत एंडे एग्जामांत पास जाल्ल्या पासून अर्गां दिता जेजू अर्गांनी होगलाप तुका सोम्यान जेजू आनी एकलो भाव आपली सर्जरी सक्सेस जाल्ल्या खातीर जेजू तुका अर्गां दिता अर्गांनी होगलाप तुका सोम्यान जेजू एक भयण आपल्या ITA रिजल्ट बरें आयिल्ल्या खातीर अर्गां दिता अर्गांनी होगलाप तुका सोम्यान जेजू लुईस डिसोजा म्हणल्यार एका भावाचें दोळ्यांचें ऑपरेशन जालें तें सक्सेस जावन जेजू तुजे लागीं मागता तें बऱ्या तरेन सक्सेस कर जेजू मेलरॉय म्हणलो एक तरणाटो अबुधाबी 3 म्हयने काम नासतना आसा जेजू एक काम मेळोवंक ताका मागता ताची काकुळट कर डॉल्फिन मेरायन पोर्ट्स म्हणल्यार हांची केस बऱ्या हातान इत्याद जावन जेजू परत ती कंपनी उक्ती जावचे खातीर ती कळनासतना मागता जेजू तांची काकुळट कर मेरी डायस म्हणली भयण जेजू एका मस्त टेस्ट प्रॉब्लेम आसा टेस्ट जावन ते ब्लड रिपोर्ट बरो येवंक मागता जेजू तिची काकुळट कर बोंदे लायडा सडन म्हणली भयण तिच्या पाटीची शिरांची दुगूण जावं मागता सोम्या तिची काकुळट कर फियोना म्हणले एक भयण आपणाक बरें काम म्हणल्यार जेजू तुका अर्गां दिता अर्गांनी होगलाप तुका सोम्यान जेजू एक भयण तिच्या दुयेक एक बरी सेरेक मेळोवंक मागता बरी सेरीक फावो कर जेजू हेनबाट म्हणल्यार भावाची जेजू कॅन्सर पिडा जेजू वळोवन आसा ताका गुण कर सोम्यान जेजू ही सगळी मागणी तुका भेटून दिता सोम्यान जेजू बेगीन समजे ह्या आल्तरीचें काम हांगासर चलोवंक आसा जेजू हें आल्तरीचें काम बऱ्या तरेन चलोवं ह्या आल्तरीर तुका मान मेळोवंक सोम्यान जेजू हें बऱ्या तरेन काम जावचें बरें आशिर्वाद घाल जेजू तुज्या लागीं मागता आमकां ह्या आराधना कुमोगाच्या दानीक जेजू तांचे खातीर मागता तांचेर आशिर्वाद घाल डिवायन वर्ल्ड टीव्हीच्या मालकाचेर आनी ताच्या कुटुंबाचेर ताच्या शिबंदेचेर आशिर्वाद घाल जेजू आमकां रेकॉर्डिंग करच्या आमच्या भावाचेर तशेंच व्हिडिओ ह्या संगीत दिवच्या भावाचेर आशिर्वाद घाल ह्या पिळ्या हांकां आराधनाक डेकोरेट करच्या आमच्या दर भयणीचेर आशिर्वाद घाल जेजू तांकां बऱ्या तरेन ताका आशिर्वाद कर तशेंच हांगासर ह्या आराधना कुमो करतना आमच्या भावा खातीर भयणी खातीर रियेकरा खातीर आज ह्या आराधना बाकी रियेकाची मागणी तसो जेजू तुका भेटून दिता सोम्या आमी सगळे आमचे कुरीस आमचे दूख आज घेवन आयला हांव तुजे लागीं सोम्या तूं आमकां आपडता हें म्हण आमी जाणा जेजू
आज त्या देखून आम्ही ह्या घडये समयांची तू दिंबेर तुजे मुखार सरपडता आनी आमची भर कश्ट आमचे इरादे तुका समर्पिता आनी तुजी स्तुती करता हालेलुया 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 जीसस 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 येशू येशू स्तोत्र नाराधन जीसस जीसस तुम्ही जगयाकडे तुम्ही आशीर्वाद तुझ्या पवित्र नावाच्या शक्तीचे आशीर्वाद हालेलुया 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 जीसस 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 let your power of the power of your name Jesus let give us healing, Lord Jesus. Touch every one of your brothers and sisters, Jesus. Let your power flow, Jesus. Let your holy blood come and anoint us and be Jesus. Heal us and touch the Lord. Jesus, we trust and believe you that you are our master. You are the divine healer, Jesus. You are healing us and touching our heart, Lord Jesus. We adore you. Lord Jesus, we offer to you. Hallelujah. 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 समयाचा आशीर्वाद मागिया. ये देवोडा सक्रामेंता साष्टांग नामान करूया पूर्विल्या त्या रूपावतला नव्यो रीती आधार्या सोलवून अस्कत विश्व्या बावाडताचे बळ देव्या जशे बापाक तशेंच भूताक उल्हासानी स्तुतीसा पदवी महिमा ससना ससना एका स्थळ्यान अर्सेता तुका दोगांच्या स्पिरिता समासमी नावार्ता आमेन. प्रार्थुया ये देवा विजय सक्रमेंत काल तुझ्या कष्ट सुबडास तुवें आमकां सोडलाय तुझे सुडमणी सपड सदां तुमचे ते आमी बगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्ताराक मिमान करूंक आमकां तायन फावो कर जो जेतन राज करताय ससनाच्या ससनाक आमेन. मुझा सोमिया मुझा धनिया म्हाका तूं मागोंक शिकय सोमिया मागोंक शिकय सोमिया मागोंक शिकय सोमिया मागोंक शिकय सोमिया मागोंक शिकय